येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. सोमारा करतले विधानसभा बरखास्त. राज्यपालाक धाडून दितलो थाराव. आयचे कॅबिनेट बसकेंत निर्णय, सांगले प्रमोद सावंतान. जोर रडटा पेजेक तशी सरकारी उदका पायपलायनी रडटात दुरुस्तेक. बांबोळे आनी कुडका व्हांवत आसा उदक. आनीक 2 दीस पडो येता पावस. जोगला आनी वाऱ्या सयत घेतलो घालून हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उदकाक रडोवपी कांय राज्यां आसात. गोंय तेतूंतले एक म्हणूं येता. अजुनूय कांय गांवांनी उदक मेळना. नळ सुके आसले तरी उदकाची बिलां मात फुगोनूच येतात. पूण जायते कडेन सरकारी उदका पायपलायनी फुटोवन उदक फुकट गेल्ल्याचें नदरेक पडटा. उदकाचो प्रस्न गोंयाक बऱ्याच तेंपा सावन सतायता. थारून थारून जावपी उदका पुरवण आनी भरमसाट बिलांक लागून गोंयकार वाजेला. गोवा 365 बांबोळेंत 2 अश्यो सुवातो सोदून काडल्यात जंय सेगीत उदका पुरवण चालू केल्या. पूण ती लोकांक पियोवपा खातीर न्हू, जाल्यार रस्ते आनी कोयरा खातीर. बांबोळेची सर्व्हिस रोडा कडली उदकाची पायपलायनां म्हयनो जावन गेलो गळपाक लागल्या. एकाद्र्या गार्डनांत बसयल्ल्या वरी थंय उदकाचे फवारेय पडटात. ताकाच तेकून कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. PWD अधिकाऱ्याचे घाळपण गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान दाखोवन दिला. पळयात. Well, come over here. I can see very interesting. It's just 10 to 15 minutes away from this water spot. You can see all garbage is dumped over here, and it's become a garbage dumping place. So I can show you that also, how it made a garbage spot is just to the service road and near the flyover of Merce Santa Cruz. So it's become a garbage spot, and you can see how much garbage is dumped over here next to the service road. So you can go look over here. You can see how much garbage is dumped over here. And I don't know now who will take the action on here, either the Panchayat or the highway authority. मजगती कुडका खंयच्यान ना खंयच्या निमतान पायपलायनींतल्यान गळटी सुरू आशिल्ली पळोवपाक मेळटा. कळचे न्हू म्हण फकत ताजेर प्लास्टिकाचे धापणे उडयल्ले आसता. उदकाचो टॅक्स भरपी लोकांक उदक दिवपाक जमना, पूण थंय आडनदर करपाक तांकां बेस बरें जमता. पळयात. कौन आदमी आया था? डेली आता है. डेली आता है. वो ऐसा है, ये छोड़ के जाता है पानी. हाँ, वो किधर? हाँ, ये इसका PWD का वो पाइप वाला. हाँ, वो ऐसा है, पानी छोड़ के जाता है इधर. पानी छोड़ के नहीं जाता है, ऐसे ही टाइट करके छोड़ देता है. हाँ, मगर उसको मालूम है वो पानी बाहर निकालता है वो. क्या पता. तो अभी ये कितना दिन है ऐसा ही चालू है इधर? हाँ, ऐसा ही चालू है पानी. हाँ, हम लोग 1 महीना हुआ है ऐसा ही चालू है. 1 महीना हुआ ऐसा ही चालू है. और पानी बाहर जाता है, और आपका जैसा कोई इधर आता है वो पानी पी के और भर के लेके जाता है. तो हम लोग क्या है, हम लोग काम करने वाले. हाँ, वो तो मालूम है. अभी 1 महीने से इधर कोई ये देखता भी नहीं इसको, और ये खोल के रखा है. उसका मालूम है तभी नहीं आके इधर घूम रहा है. हाँ हाँ हाँ. तो अभी उसको मालूम है, वो खोल के भी रखा है इधर. ये आता तुम्ही पळय जाल्यार ये कुर्का फ्रॉम द सर्विस रोड. So from national highway and the way to go to Kurka, and the water wall or whatever it called, it is left open, and the water also here also is floating out, and they nicely left it open for some other reason, you can say, for somebody or somewhere to help it. But it can be seen it is purposely left open for some other reason, or western, maybe the western interest. So otherwise it would have closed this, what I believe, because this left open for some reason. What I feel like it may be for some western reason somebody had left it open. If it's not a western interest, it would have been closed over here.
It is just over here where the military hospital at Bambolim new construction is going on, and you can see NH66, the service road where the way to go to Kurka village or Kurka village Panchayat, and it is nicely left it open. So I'll just take out the plastic and let's see how much the water is wasting every day through this. So it's nicely kept for गोवा 365 खातीर बांबोळे आनी कुडकाच्यान विन्सन रोजारियो. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 4194 जाला. फाटल्या 24 वरांत 255 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 13 नवे दुयेंती सापडल्यात. मरण येयल्ल्याची मात बातमी ना. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 4194 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 255 जाणांक मरण आयलां. भारतांत 98.60% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.52%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.55% नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत 4194 नवे दुयेंती, 24 वरांत 255 मरणांची नोंद. भारतांत 98.60% दुयेंती दुयेंसमुक्त. एअरलायन्स आनी विमानतळांनी शुक्रारा युरोपियन देशां अंतर्गत उड्डाणा खातीर जे कितें निर्बंध लागू केल्ले ते काडून उडोवपाची मागणी केल्या. मास्कांचे बाबतींत घाळपण दाखयलां. युरोपियन देश सद्याक सगळे निर्बंध काडटात. हवाई येरादारी वयल्यान समान निर्बंध काडून उडोवपाचो निर्णय तर्कसंगत आसा, अशें ACI युरोप आनी IATA संयुक्त निवेदनांत म्हटलां. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. कांय दिसां सावन राज्यांत 20 सकयल कोरोना दुयेंती सापडपाक लागल्यात. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्यान मार्चाचे 27 तारखेच्यान सरकारान सगळ्यो इंटरनॅशनल पॅसेंजर फ्लायटां चालू करपाचें थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारा म्हटल्यार 14 तारखेक विधानसभा बरखास्त जातली. त्या संबंदांतलो ठराव पास जाला. सोमारा हो ठराव राज्यपालाक दितले. शुक्रारा आदल्या विधानसभा वांगड्यांची बसका आपयल्ली. हे बसकेत विधानसभा बरखास्तीचो निर्णय घेतलो. डॉक्टर प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले. सोमारा नव्या आमदारांची बसका जातली. तांचे बरोबर चर्चा करून फुडलीं पावलां उबारतले अशेंय प्रमोद सावंतान सांगलें. निकतेच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा काठार पास जाल्या. कांय अपक्ष आनी मोगोपान तेंको दिल्ल्यान भाजपान सरकार घडोवपाचें निश्चित केलां. ते बसके उपरांत दोतोर सावंत मिडिया कडेन उलयलो. आज मिटींग आशिल्ली. एक्चुली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आनी कॅबिनेट असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिजोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ती डिजॉल्व करता आनी ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले. सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आनी फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स तेन्ना वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आनी तेज्या उपरांत बाकीचे फुडले फॉर्मेलिटीज आसा ती कंप्लीट. काल एंटी इन्कम्बन्सीचेर मात करत भाजप 20 जागो जिखपी सगळ्यांत व्हडलो पक्ष सिद्ध जालो. भोवमत एका आंकड्यान कमी असलें, पूण काँग्रेसीचो आदलो हेवीवेट रेजिनाल्डो लॉरेन्सो सयत 3 पक्ष उमेदवारांनी सरकाराक तेंको दिलो. वयल्यान लोक मुझ बरोबर रावले. जो विश्वास लोकांक मुझे दवरला तो विश्वास आनी काम करपाक म्हाका फुडें जाय. हांवें जें उतर दिलां तें उतर दिवपाक खंयच्या लेवलार वचपाक हांव वयतो म्हूण सांगलां तें हांव खंयच्या लेवलार वयतो. आतां मोकडे म्हणजे एकूच हें आहा मागणी बांदे. हांवें आजून तेगो सर्टिफिकेट घेयलो ना. Please don't ask me whom I am going to support, what I am going to do. I need to talk to my people and I will answer all questions I will be the first person to tell you what I am going to do. TMC बरोबर निवडणुकीचे आदले युतींत आशिल्ल्या मोगोपानय कसलेय अटीविणे नव्या सरकाराक तेंको जाहीर केला.
मॅन्डेट जर गव्हर्नमेंटाचे आमकां जर सारकें मेळत आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी तुमी सांगल्या त्यो इजिली. गोंयच्या मतदारांनी 19 उमेदवारांक न्हयकारले. ह्या 19 मदले 11 जाण 14 फेब्रुवारीक मतदानाच्या वेळार आमदार असले जाल्यार 8 जाणांनी वेंचणूक जावचे कांय सप्तक आदीं राजीनामे दिल्ले. ह्या पक्षाक म्हणजे म्हाजेर आयली म्हणटकच आय एम रेडी टू फेस, नो प्रॉब्लम. पूण अशें जावंक जायना सामान्यपणे कार्यकर्त्याचें. पूण 40 वांगड्यांचे विधानसभेत मतदारांनी 19 नवे चेहरे वेंचून हाडले. हे वळेरेंत काँग्रेस पक्षाचे 8, भाजपातले 5 अपक्ष आनी एका मोगोपा आमदाराचोय आस्पाव आसा. कार्यकर्ते यांचेच फळ त्यांचे परिश्रम आणि त्यांच्या त्यागा खातीर आज आम्ही नाविली जिंकले कडेन आहात. गेली 21 वर्सां नाविली बीजेपी आम्ही कार्यकर्ते हे 10 कार्यकर्ते आम्ही वाडयत आम्ही आज 500 कार्यकर्ते जाले आणि हे काम करपा खातीर आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतल्या. सांत आंद्रे मतदारसंघातल्यान रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकारान सगळ्यांत कमी 76 मतांनी जैत मेळयले आनी भाजपाचो 3 खेपे आमदार आशिल्लो फ्रांसिस्को सिल्वेराच्या विरोधांत जैत मेळयले. भाजपाच्या रवी नायकान एमजीपीचो केतन भाटीकाराचेर फकत 77 मतांच्या फरकान जैत जोडले. आपच्या क्रूज सिल्वान 3ऱ्या नंबराच्या सगळ्यांत कमी 169 मतांच्या फरकान काँग्रेसीच्या सावियो डिसिल्वाच्या विरोधांत जैत मेळयले. हांव त्यो बरो करूं म्हणटा. तुमी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी इतली वर्सांचे जे ट्रेंड आसले पॉलिटिकल ते ट्रेंड आज मोडले आमी आनी हो तुमी म्हजेर विश्वास दवरलो तो विश्वासान हांव हे जे पावल मुखार मारलां ते सगळे लोकांक घेवन मुखार हे काम करपाक मुखार सरता. द मेसेज इज क्लियर टू ऑल टुडे. टुडे बेनावलीम हॅज क्लोज्ड इलेक्शन्स. दे हॅव इलेक्टेड अ न्यू पर्सन विथ अ न्यू विजन. दिव्या राणेचो माव प्रतापसिंग राणेच्या पर्ये मतदारसंघात भाजपाचे वतीन दिव्या विश्वजीत राणेन 13,943 मतांच्या विक्रमी फरकान जैत जोडले. मडकय मतदारसंघात मोगोपाचो रामकृष्ण सुदीन धवळीकारान 2ऱ्या नंबरार येत 9,963 मतां जोडलीं. त्या उपरांत वाळपय विश्वजीत राणेन आपल्या लागच्या प्रतिस्पर्ध्यां कडल्यान 8,083 मतांनी जैत जोडले. सगळ्यान हायेस्ट लीड बीजेपी पळोवंक गेल्यार तुमची धा न्ही बीजेपी बाकीचे सगळे 300-200 अशी लीड आसा. इतले कित्याक कमी जाता बीजेपी लीड कित्याक जाली? सो तुमची लीड पळयल्यार तुमकां अशें दिसता यू आर द स्ट्रॉंग कंटेस्टर फॉर द सीएम पोस्ट. पार्टी वील डिसायड. पर्वरेचो भाजपाचो आमदार रोहन खवंटे 7,950च्या फरकान वेंचणूक जिखलो. विधानसभेत भाजपाक 20 सुवात्यो मेळिल्ल्यान मोगोपा आनी काँग्रेसीचो आदलो हेवीवेट रेजिनाल्ड लॉरेन्सो सयत 3 अपक्ष उमेदवारांनी पक्षाक कसलेय अटीविणे तेंको जाहीर केला. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मात ह्या सपोर्टाचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. पक्षाच्या विरोधातल्या कारवायांनी घुसपल्ल्या कार्यकर्त्यांचेर कारवाय करतले अशेंय तानावडेन सांगलें. आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पाठिंबो दिल्ले लेटरां दिल्या आनी एमजीबीनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेलीन घालता कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे आहा ते पळयतात. त्यामुळे हांव कॅन्डिडेट आहा न्हू तेणी सांगला की तेंच्या एगेन्स्ट आसले आनी ते जिखले. कोण कितें उलयता हाचेर हांव वचना. जो निर्णय कितें आहा तो केंद्र करतलो. त्यामुळे हांवें तेचेर बट बीजेपी इज हॅपी विथ दिस. हांवें पळय हांव हॅप्पी आनी हांव ना बीजेपी पार्टी हांव बीजेपी पार्टी इज हॅप्पी की आमकां गोंयच्या लोकांनी जनतेन आमकां जी अपेक्षा आसली ती अपेक्षा पूर्ण दिल्ली आसा. 20 आमदार दिले आमचे उरता 22 म्हणटाले ते मातशे 2 लागीं येवन गेले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी विलियम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो बातम्यो. फुडल्या 3 दिसांक गोंयच्या चडावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड जावं येता. आयज कांय जाग्यांचेर पावस शिरशिरतलो. फुडले 2 दीस तो मुक्कामाक रावूं येता. हवामान खात्याचो अदमास.
पावसाबरोबर जोगला आणि 40 किलोमिटरांच्या वेगान वारोय घोळटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज चडीत आणि उणे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यात 13, 14, 15 वेर हवामान सुके उरतले. आयज आनी फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पडूं येता. आयज सांजे मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय आसा. राज्यात हवामानाची वा पावसाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. राज्यात 12, 13 वेर पावस, चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. दीसभर मळब नितळ, उपरांत सांजे दाटतली कुपां. आयज कांय सुवातांनी दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.